परंपरा आणि आधुनिक कुशलता आहे ते हातात हात घालून मुखारवच्या साध्य स म्हणून दाखवून दिलेले सोयरे आज आमगेर वाहिनींत असची आणि कण्णूरचे. नमस्कार. विश्व कोंकणी वाहिनींतू सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. हांव जयश्री पै. आजी आमगेल वाहिनींतू विशेष सोयर असची आणि 7 पिढीगेचे परंपराचे पुरोहित कुटुंब सुकून येऊन आता तंगेले म्हणले ऑटोमोबाईल तंत्रज्ञान आणि कौशल्याभिवृद्धीक अर्पण कोण घेऊन आशिल तसले कण्णूरचे श्री गणेश भट आज आमगेलोट असची म्हणून सांगू का संतोष जात अस. मेकॅनिकल इंजिनियरिंग अंतू डिप्लोमा ITI म्हळ्यार इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूशन आणि NCVT म्हळ्यार नॅशनल काउन्सिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग मान्यता आशिले ऑटो इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स तरबेती घेऊन आता 8 वर्ष सुकून 2000 पैकी चढ चेडुवांक तरबेती दिलेली ख्याती हंकस. कण्णूर इन्स्टिट्यूट ऑफ ऑटोमोबाईल टेक्नॉलॉजींतू ऑटोमोबाईल इन्स्ट्रक्टर जावन NSDC म्हळ्यार नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट काउन्सिलाचे कार्यक्रमाच्या मूलक युवजनांक उद्योगमुखी कौशल्य दित असची. स्वतःचे 2 चक्र वाहनाचे 2 गॅरेज चलायस्तची तितले नाही कण्णूरचे GSB महामाया सेवा समितीचे कार्यदर्शी जावन सक्रिय सेवा दित असची. विशेष म्हळ्यारी हन्नी हंगा एक संशोधन करत असची कण्णूरा विषयांतू कशी आमगेल GSP जन वलसे जावन आयलींची म्हळ्यार विषयांतू आसक्ती घेऊन आणि ते संशोधन करत असची. सो आता मी आजी आमगेल संवादांतू या पुरा विषय श्री गणेश भट हांगेला उल्लोन ऐकूया. ताजे पशी सुरवेक आम्ही हांका आमगेल वाहिनींतू स्वागत करूया. नमस्कार. नमस्कार. गणेश भट मॅम, तुम्ही कण्णूरा सुकून आयलींची एक संतोष विषय आणि त्यावे खोड एक पारंपरिक आशिले पुरोहित कुटुंब सुकून तुम्ही जन्मा येऊन मुखार वत असची. जाल्यार आज आम्ही आता कण्णूरची महिमा विषयांतू चड जावन ऐकूया. जायत न्हय. सुरवेक तुम्ही संशोधन करत असची. सुरवेच पश पुढे तुम्ही ह्या पुरोहित कुटुंबांत येयला ना तुमका हाजी निमित्त तुमगेल व्यक्तित्व आणि मौल्य ते कशी तुमका साध्य जालें कसं पुरा मेळ्ळें म्हणून एक विषय सांगता काय. प्रथम जावनो कुलदेव लक्ष्मीनारायण मम्माई ग्रामदेव वेंकटरमण महामाया तिशीची आमगेल गुरुवर्य स्वामी कई आमनांतू पायंपण घेता. आमगेले परंपरा म्हळ्यार यावत्त संचे परंपरात परंपरांतुले संचे एक बट्टू जावनो आवस 7 म्हणा तुमगेल पुतू पोतू. तबली बट्ट फॅमिलींतू जन्म घेतील देखून देवसन आमक्षी घर आहे. सान असतानाची देवसनाचे उत्सव पळून बट्टू बटपणांतूची तिशी वाड्डून येयलो. जाल्यार कसं म्हळ्यार मिगेलानू इलेक्ट्रिकाचे आणि प्लंबिंगा कामांत आस देखून हांव सान असतानाची म्हाकाय ते टेक्निकल जावन आशिल्ले वाट म्हाकाय ते वेळार जावन हांवय टेक्निकल तांतू चमकलो. तशी बटपण विशय हांव करना. पूजने करचे ना विंगड भाव तानी पळयताची विंगड मानत बघे. ओके. त्या कण्णूरचे विषयांतू महिमा स्पेशालिटी तुम्ही ते संशोधन करत असची ताजी विषयांतू थोडे सांगता काय. कण्णूर म्हळ्यार उत्तर केरळांतुले डिस्ट्रिक्ट कण्णूर. कण्णूर रैल्वे स्टेशन सुकून बस स्टँड सुकून 3.5 किलोमीटर संचार केल्यार तैल म्हळ्यार देश समुद्राकर्यंत आशिल्ले तैल म्हळ्यार देश पावता. हे देशांत आतां वेंकटरमण देवसन म्हणलेले देवसन आसा. आमगेल देवसन म्हळ्यार ताजे ख्याती कशें म्हळ्यार वेंकटरमण देवसन जाल्यार देवील नांवार कीर्ती पाविल आसा देवसन. तबडी कण्णूर देवसन म्हळ्यार हांव मिगेले एक्का मत्ते म्हळ्यार वेंकटेश भट. वेंकटेश भट्टू म्हळ्यार मंगळूरा सुकून कण्णूरा पाविल आसा ते कलारी. तिशे वेंकटेश भट्टान एक मठ स्थापन करनो ते मठ आता आजी एक देवसन जावन येयले. ते वेंकटेश भट्ट म्हळ्यार ताका 4 पूत आशिल्ले. एक मंजुनाथ भट्टू एक्का पूतू, दोन्ही पूतू नागेंद्र भट्ट म्हणून
तिन्ही पोतू आनंद भट्ट म्हणून चारी पोतू नारायण भट्ट म्हणून तिशी चारी चोल्डू वशिली तांकां तिशी बापसून मठ स्थापन केल्लेले एक्का पोतू मंजुनाथ भट्टान गांवांतू परगांवांत असे कಡೆ भोवनू ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಒಟ್ಟು ಕರ್ನು ते मठ जीर्णोद्धारण केल्ले तिशी मंजुनाथ भट्टू मस्त काळ तका वंचेनी तका पुढे काला सकडी मस्त नवीनीचे रोकपीठ जावन तो उग्गी गेल्लो तेज्यात तरी मागीर आनंद भट्टान आनंद भट्टानी नारायण भट्टान देवस्थान पळोवंक घेतिले दोन्ही पोतू नारायण भट्ट तो वय तका मस्त काळ वंच वशिले भाग्य मेळ्ळी तशी हे दोन्ही पूत आशिली तशी आनंद भट्टनी नारायण भट्टान देवस्थान पळोवंक घेतिले तशी एका 1880 ते एका वर्सारी देवस्थान महाजन आसोन दिल्ले तशी आतां आज आशिल्ले रुपारी देवस्थान पाविले त्या देवस्थानाचे स्टोरी आता तुमगे संशोधना विषय खंयचे विशयांचो संशोधना विषयी आमगेले GSB लोगू कण्णूर गांवांतू किशी पावले कंच कालगदिरी पावले कोण सुरेख कोण येयले ते सकडी म्हाका कळक म्हूण आशिल्ले तशें हांव आमगेले गांवतूल जनाले हे विशयी निमगीतना कोणाकय ताजे तरी कांय चड गोतना तेवढे हांव लेकले आनी नेक्स्ट जनरेशनाक आमकां आमगेले देवस्थाना तरी कसलेच एक इन्फॉर्मेशन मेळची तरी कसले एक करका एक बुक्का रुपारी सगळे हिस्ट्री एक बरोवन दवरका म्हणून म्हाका तिशेक दिसले तिशी दिसून हांव ताजे तरी इशी ಸ್ವಲ್ಪ वर्क करतना मागीर कोणाकय गांवकाराक कांय चड डिटेल्स गोतना तिशी मागीर हांव लेकले डिटेल्स खंय साकून कलेक्ट करचे म्हणटना मागीर गव्हर्मेंट सायडान तेका पळयतना तशी मागीर हांव कॅलिकट रिजनल आर्किव्स म्हूण आशिल्ले ते ಸ್ವಲ್ಪ रेकॉर्ड्स कडेन आसा तशी हांव ते साकून परमिशन काडून ते रेकॉर्ड्स सकडी पळयता येता आशिल्लो शी कण्णूर सब रजिस्ट्रार ऑफिस विलेज ऑफिस हांगा सकडी मद मद वचून ಸ್ವಲ್ಪ सकड रेकॉर्ड काडटरी आतां आमकां मनाक गेल्ला खंयचे कालगदिरी आमी येयले म्हणून तांणी रेकॉर्ड दाखोवच्याक कसले प्रॉब्लेम रेकॉर्ड दाखोवच्याक तशी जणाक नॉर्मल जन रेकॉर्ड तांणी दाखयना जाल्यार हांव एक बेसिकली हांव एक टीचर देखून म्हाका तांणी एक स्पेशल कन्सिडरेशन दिल्लेलें आसा तशी मागीर म्हाका इंटरेस्ट आसक्ती बय मागीर इंटेंशन तांकां मनाक गेल्ला इतले कश्ट बघून हंगे न्हू पोरना रेकॉर्ड यो कसले पळयता म्हणून तांकां ते गोत्तासून तांगेले मॅक्सिमम सपोर्ट म्हाका मेळ्ळा वेरी गुड एक्स्पेशली कण्णूर रजिस्टर ऑफिसान तो सब रजिस्ट्रारू तो ಸ್ವಲ್ಪ चांग मनीस आसा म्हळ्यार थंय तो ओल्डेस्ट रेकॉर्ड आसा ते तांणी पळोवच्याक तशी दिना जाल्यार ताका आमगेल्या सकडी कळलेले देखून ताणें एक चान्स सपोर्ट दिल्ले तशी रेकॉर्ड सकडी ऑलमोस्ट आमकां मेळ्ळा कसं कसं पुरो तुमी सोदून काडलें तो आमी सोदूंक काडलेले म्हळ्यार फस्ट सेटलमेंट खंयचे कालगदिरी म्हणून आमकां गोतना आशिल्ले कण्णूराक खंयचे कालगदिरी GSB लोग पाविले म्हणून तवळी ते पळोवचे तरी मस्त रेकॉर्ड्स आमी पळोवंक काडले तवळी तशी मनाक गेल्ले आमकां 1790 ते पिरियडारी आमगेले थंय येयले देवस्थान आशिल्ले ते जागो एक रायाल राज्य आशिल्ले ते अरक्कल राज्य म्हणचे ताका ते 1790 म्हणटना ब्रिटीश आमगेले गांवांत पावला तशी ते राज्य तांणी धरूंक पळयले धरून काडूंक पळयले जाल्यार राय सोवना राय ते गांव सोवून दिवंक तयार ना तशी आसतना ब्रिटीश तागेले राज्यांतू सुत्तुरबला रायाक भायर वचचे जायना तशी जातना रायाक तांदूळ मेळना इतले जाल्ले तांदूळ ना गांवांत तवळी रायाक विंगड कसले वाट ना ओटू मुखार एक समुद्र आसा ते वेळार समुद्रा वट्टी नाशिल्ले आमगेले साधन व्हरचे येयले ट्रान्सपोर्ट वय वय तशी रायान एक दिवस पळयतना एक शिप वता आशिल्ले तशी रायान तांगेले जनाले सांगून ते शिप धरून काडले जाल्यार त्या शिपान तूं तांदूळ धान्य सकड आशिल्ले ते शिपान आशिल्ले मनीसू एक बाबणी शेणाय म्हणचे एक शेणाय माम आशिल्लो तो मंगळूरा साकून धान्य घेवन तलशेरी वता आशिल्लो ते वेळार तलशेरी GSB लोगू थंय सेटल जाले जाल्ला तवळी रायान त्याला सांगले तूं आमकां हे धान्य तांदूळ सकड दी तुका आमी दुड्ड दिताय हे धान्यान आमकां पावना तूं आनीक धान्य हाडी आमी घेताय म्हणलें तशी रायान राजकल्पना न्हू तशी ते राजकल्पना शेणाय मामान काणगे न्हू ताणें धान्य राया दिले दिवं सुरू केलें तशी 2-3 पाटी धान्य दितना रायान सांगलें तुका हांव हांगाची धान्य दवरूं आशिल्लें
एक उगमस्थान एक वय स्थान हं. ताका पांडिगशाला म्हणचे मल्याळारी तळ तिशे एक स्थान तुका दित्त म्हणले तळ तू चड धान्यंगा स्टोर करनु हं. आमकां सप्लाय करिया आणि जायत म्हणलं तिशी एक 2-3 पटी दित्तरी रायान सांगले तुम्ही गवड सारस्वत ब्राह्मणसा हं. तुमका हंग रब्बू का जागो दित्ता तुम्ही हंगा रब्बून व्यार करी म्हणलं तिशी रायान सांगिल प्रकार तैल मळल देशांतू तक जागो दिल्ले 5 एकर जागो दिल्ले म्हणत आम्ही ऐकत आहे ಇಲ್ಲ ते 5 एकर जागो दिल्ले जावनु आजी की काय रेकॉर्ड्स मेळ्ळी आमकां जलरी आमगेले देवसन सुತ್ತशिले GSB लोगाल जागो कुर्सुन बळीतना 5 एकर अलग लगेस अशी तिशी आम्ही तैन पावली सुवे तो शेणे मामो येयलो शेणाय मामू प्रथम जावनु शेणाय मामे इलो ते शेणाय मम्मानची मंगळूर आसकून तागेल्याक मनुष्याक कण्णूर हाडला हो हो तिशी तो एक शेणाय आशिलो तिशी दोन्ही शेणाय जल्ली मागीर एका तलशेर सकून एक मलमाम एक मलमाम येयलो तिन्नी फॅमिली मागीर तिशी एक कम्मत्त माम येयलो तिशी अन्यत 4 जण फर्स्ट सेटलमेंट 4 जण అయినా कण्णूर हे 4 जण कतरी 4 फॅमिली कतरी बटपण करू का ये विषय कळलो मंगळूर आसकून वेंकटेश भट्टू मला मी गेले प्रथम मच्चे अरे अज्जो बय अज्जो नाही पिज्जो अच्छा सुरवेचो बय एका जनरेशन एका जनरेशन त्यांनी तिशी कण्णूर पावली ते वेळारी कण्णूर देवसन काय ना आशिले हे सांगिल मिकी ताणेनु अत्त देवसन आशिले जाग्यारी एक मठ बंदिले ते मठ अत्त देवसन रूपेरी जावनस मठ जल्लेल दिकून अंगल पूर्ण क्षेत्र नाही ध्वजस्तंभुना देवसन मणियत पूर्ण क्षेत्र जान काढू जायना अनेक विषय संगोस कसं म्हणरी अंगेले कण्णूर देवस्थान पेंटी सांजलेरी 1964 ಅಂತೂ 3 ಮಠಾಚೆ ಸ್ವಾಮಿಂಗಿಲೆಕ ಸಮಾಗಮ ಅಂಗಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಕುಂಜಲ್ಲೆಲಸ ಕಾಶಿ ಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನಾಚೆ ಮಠಾಧೀಶ ಜಾನಶಿಲೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇಶಿಚಿ ಶ್ರೀ ಸಂಸ್ಥಾನ್ ಪರ್ತಗಾಳಿ ಜೀವೋತ್ತಮ ಮಠಾಚೆ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ಇಶಿ ಕವಳಿ ಮಠಾಚೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಸ್ವಾಮಿ आणि 3 जण ಒಟ್ಟು ಜಾನು ಅಂಗಲೆ ಗಾವಂತ ಇಲಸ್ समावेश व्हेरी गुड तेंक अंगेले गंकाराले ओडेक भाग्यत इनी मठ स्वामी ಒಟ್ಟು येवची म्हणलेले एक सान विषय एकमका तेक भाग्य म्हणलेलस भारी संतोष एवळारे मी काय जायनी त्यांच्या निमगू चगेल जला जणांन सांगिल ऐकून सांगिल मला मी गेला ना सकडी पळीला ते येईल चांग विषय बाय असो देवाला एक महिमा अस लायक विषय अस आणि थंय नवरात्री वेळारी महाकाली एक पूजा जाता तुम्ही कण्णूरांत ताजी महिमा विषय सांगता बाय आता आमगेले GSB देवस्थान इंडियान तुले GSB टेम्पल्स देवस्थान कडलारी तंतुले आमगेले देवस्थानाचे एक विभिन्न जानशिले विषय कसं म्हणरी महाकाली पूजद आम्ही वैष्णव जानशिले आमगेले संप्रदायांतू तिशी काळी पूजा तिशी चढ विंगड खैना विंगड विषय म्हणरी बली दिवो आशिले काळीक जे वेळा पुढे पुढे म्हणरी काळी पूजे वेळारी बोकड़ीले रगत बोकडा का 300-400 पुढे 17th सेंचुरी की नाही नाही ते एक 100 वर्ष ते पुढे अच्छा ओके ओके ते वेळारी दिवो आशिले ते काळीचे म्हणरी रूप बरूच आमगेले देवील कूडस ते देवील कूड अंतू एक 5 घंटा जाव का ते रूप गाल का जले बय आताना पिट्टी गाल ड्रॉ करच ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪೂಡ್ ಧರ್ನು ಕರ್ನೆಂಚ ಜನ ಸೆ ತನ್ನಿ ते ड्रॉ करनो एक 7 घंटे मंतना संजे सूर ड्रॉ करू सूर कल्लारी एक 12 12:30 मंतना ते कंप्लीट जत्ता तवळी ते काळी रूप करनो ते तक एक शक्ती पूज म्हणून एक पूजा करूस ते शक्ती पूजे वेळार ये पुढे रगत दिवचशिले पुढे मागीर त्यात गव्हर्नमेंटीन मृगबली निरोधन करतरी ते मागीर कुवाळ्याचे कुष्मांड तिशी ताजे बली जानत रक्ताचे
बदलाका कुंकुमा उद्दाका जाम तिशी आता तिशी करण्यात जलेरी हे विभिन्न जावनाशिले एक काळी पूजा इंदियान तू GSB लोगाचे देवस्थान तू काही करणे विच जानो मग ಗೊತ್ತಾ तज्जिक तरी मस्त पळीला दिशी काही तेका नॉर्थ इंडिया ಅಂತೂ असता नॉर्थ इंडिया विंगड GSB community. टेम्पल अन्ना ना वय कशी ते आयले इलच्या कारण कसले किशी एले मळरी पुढे ते ब्रिटिश पिरियड आरी मराठा रेजिमेंट म्हणून एक रेजिमेंट आशिले कण्णूर कंटोन्मेंटान ते मराठा जणांना बंगाल तू काळी पूजा त्याकडे वय तिशी ते मराठा रेजिमेंटाक पूजे करचे तरी मिगेल अज्जो म्हणल्यारी तगेलानो पिज्जो बय तवळी त्यांनी ते बच्चे आशिले तवळी त्यांनी पूजे करचे वेळारी तक्क मुकारी काळी प्रत्यक्ष जल्लिकी ನಾನು ಮಕ್ಕಂಗ समजायना हांव तुगेल ओटत्ता म्हणलं ताणें सांगलं की तुगेल हे उग्र रूप पडलारी आमगेल जण सकडी बित्तली आम्ही वैष्णवत आम्ही पाप जण आम्ही बारी शांत जानशील जण आता आम्ही तुगेल हे उग्र रूप पडलारी आम्ही भीन वत्तली ते देखून तुक्का मक्का बरू जायना तर काळीन सांगलं की हे मिगेल उग्र रूप हांव कसं करता म्हणली मिगेल शांत रूप येरी तुगेल ओटत्ता तू मग ते प्रदिष्ट कर का जलेरी आज जान सांगलं की आम्ही आता आमगेल धनस्थिती काय संबंध तुक दिवस पूज करू काय आमका आता जायना तुम्ही मनान एक तुळसी अर्चन केल्यार हांव खाण घेता म्हाका तू हांगासकून वर का म्हणलं की तिशी त्या वेळारी सना एक कलशान तू दूध भरलेलं ते दुधान तू काळी बैसून ते दूध घेऊन मी गेला अज्जा चौंकून पुढे चौंकून विचारवा चौंकून घरा लागी पावलो ते एक तळ असेल कितले दूर एका 3 किलोमीटर शज्ज चौंकून येणू पुढे घरान तू चढचे आमगल तरवाड घर नवा ते बळारी पाय बाहेर सुकून दोन चढचे तळ ते एक तळ अशिले हे वेळारी वेंकटरमण देवस्थान देवस्थान वेंकटरमण गुडेस देवी गुडी काय ना तर वेंकटरमण गुडी लग्गी एक तळ अशिले ते तळ्यांदू पाय दूचे कतेरा जान हे तंबियो मला दूध भरलेलं तंबियो सकल दवरले तवळी काळीन सांगला हे काही सकल दवरता स्थापन जाता अप्रदिष्ट जाऊन घेता विशी ते काळी अम्मायम्मा रूपारी शांत जाऊन अम्मायम्मा शांत तळ्या लग्गी ते वेळारी गुडी नाशिले तिशी ते वेळारी ते गुडी बंदिले मागीर ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ते तळ अशिले म्हणून तर आमनांकल्ला तेजत तरी गुडी जाऊन ಸ್ವಲ್ಪ काळ तरी ते त्यांनी साळी बंदिले ते साळी बंदी तरी धरणात हे काळी रूप गर सोर केले ते 100 वर्ष वैजल्ला काळी रूप ते रात्री पूजा करतात की नवरात्री वेळा नवरात्री वेळारी पुरा 9 दिवस 9 दिवस एक पटी 8 दिवस एक पटी 10 दिवस तिथी वैर येता बाय ती वेळ तिशी तवळी ते देवी पुढे रुपयाचे मूग आशिले पुढे ताका गडस्थापन करून मूग दवरचे रुपया मूग आशिले कडेरी आमकां एक दर्शन आमगेल देवस्थान आमगेल देवस्थानाचे एक स्पेशालिटी कसं म्हणली देवदर्शन केदना देव 100 वर्ष पूड नवरात्री नवरात्रीक नवरात्री दिवस सोची तिंगड दिवस काय ना थोडी ते एक 5 दर्शन जनरेशन जाल्ले 100 वर्सागे पुढे आता मिगेले माऊ माणसाकडे सांगून दिलेले प्रकार तिगेल सांप्रायर एक प्रभू दर्शन शिल्पी त्याच्यात तरी मागीर शेटी फॅमिली शेट तांगेले एक फॅमिलीचे चेड्डू शेट म्हणून आशिले फर्स्ट दर्शन मागीर तांगेले फॅमिलीन तू मागीर वासदेव शेट म्हणून जाल्ले मागीर लास्ट एक नरसिंह शेट म्हणून जाल्ले त्याच्यात तरी आता वैकुंठ प्रभू म्हणून आशिलो मुगेले दर्शन तो सत कधी जाल्लो 8 वर्ष जाल्ले आता आमगेले देवस्थान दर्शन ना नवरात्रीक नाना देशांसून जणांनी विचेची दर्शना गुप्तोदार नाशिले कसले निमगेला दर्शन सांगताशिले तवळी ते कळचे तरी आणि हे देवीले मूक नवरात्रीक 9 दिवसाक दवरचे विंगड दिवस येयल्या पळूच्या मेळ तवळी हे पळूच्या जणांनी विचेशिले
जन मस्त दूर दूर गाव सुकून येतात. येताय म्हळ्यार आमगेले कण्णूर डिस्ट्रिक्टान तू तिनी GSB देवस्थान आसा. एक विठ्ठोबा देवस्थान परिनूर ते आमगेले गांवान सुकून एक 40 किलोमीटर. तिशीच एक लक्ष्मी नरसिंह देवस्थान म्हणून तलशेरी ते एक 20 किलोमीटर. येता ताजे मध्य आम्ही आसा येतांत तांजावनू दोनी पेंट आसा. तबळी नवरात्री वेळारी हे दोनी पेंटीच्या पूजा आसा. पैनूरचे पूजा म्हणून आसा तलशेरीची पूजा म्हणून आसा. तबळी तांणी येताय मागीर लागींची एक खेळिकट म्हणून आसा थंय आमचे लोक आसा तांणी येताय. नवरात्रीक आनी सगळी येनू बारी चंदायन वैभवारी नवरात्री आम्ही चलिसत आसा. जागनी ते तितली जनां आयलारी जण म्हळ्यार पुढे 1500 सकडी लोक येता तशिले पुढे. आत्ता एक 800 ते जण आतां आसा येता. पुढे जण काय ना ते तांगेले जनरेशन चेंज जाता ना ते पुढे इवाला सेविंग विंगड कडेन वता वता. पुढे आमगेले देवस्थानान तू इतले जण आयल्यारी मॅनेज करू आशिल्ले संविधान काय पुढे ना आशिल्ले. आत्ता आमगेले देवस्थानान छान संविधान आसा. जेला कसा जाल्ले जण उण जाल्ले. जण उण जावचे म्हळ्यार आमगेले देवस्थानान तू न्हय आतां सगळे देवस्थानान ते तिशी उण जावचे दिक्क पडता. म्हळ्यार कोणीची ತಂಗಲೆ ವ್ಯಾರು ಏ ಸಕಡೆ ಸೋನು ತಜ್ಜಿ ಕತೆರ್ ಜಾನೆ ಊಕ ಮಳರಿ ಸಕಡೆ ಜಾನ IT ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆಕ ದೂರ ದೂರ ದೇಶ ಅಂತೂ ಹಸ್ಸೈ ते सोनू कोणी येऊ का आता तयार ना जल्ला जाऊ का जनान येऊ बाय बाय जातले जण कितले चढता तितले वैभव चढता जण होऊन जाताना मग तितले आता तुम्ही ते महामाया जे ट्रस्ट समितीचे सेक्रेटरी जावन थंय तुमकां कसं पुरो चॅलेंज आसा आनी कशी चटवटीक कशी करतात. महामाया सेवा समिती म्हणलेले एक 30 वर्ष पुढे दर नाशिले एक ट्रस्ट ट्रस्ट नाशिले GSB महामाया सेवा समिती म्हणून आशिले ते ट्रस्ट काय नाशिले इशी ಸ್ವಲ್ಪ जण जावनू एक रन्न करचे देवस्थाना खातीर आशिले तिशी ते मागीर म्हाका सेक्रेटरी काण जातली आमी ते कसा केल्ले म्हळ्यार आमकां देवस्थानान तू कसं म्हळ्यार आमकां ताजे ಸ್ವಲ್ಪ जणान मस्त जणान येताना ते सकडी मॅनेज करूंक आशिल्ले संविधान करक जाल्यार आमकां नव बिल्डिंग्स सकडी जावका जाल्ले नव बिल्डिंग्स म्हणटना ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಡಕ್ಕೆ येता ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕಾಡಕ जाता म्हणटना ते एक ऑथरायज्ड जावन आशिल्ले एक ऑर्गनायझेशन नंतर इशी काडू जायना इन्कम टॅक्स सकडी प्रॉब्लेम येता देखून देखून आमी कसं केल्लें म्हळ्यार तेची नांव GSB महामाया सेवा समिती ट्रस्ट म्हणून करून घेतले ते ट्रस्ट आता देवस्थान तुले उत्सव चलिता देवस्थाना खातीर जाव केलेले सगळी ट्रस्ट पळोवंक घेता. उत्सव म्हळ्यार उत्सव म्हळ्यार नवरात्री नंतर आमकां कार्तिक पुण्य आसा ओक्कूल आसा तिशी नव्वपटी देव भायर येता वर्साक उत्सव प्रॉब्लेम कसले ना जन पळय येताची ना आत्ता ಸ್ವಲ್ಪ आमकां बाद जाता जण कमी आसाय इत म्हळ्यार आमगेले ललकी मंच सकडी 50 वर्स पुढे केल्लेले ते वेळार आमगेले गांवान तू मस्त जण आशिल्ली. कण्णूर गांवची महिमा सांगली तुम्ही विषय सांगलो त्या काली विषय पूजे विषय सांगले आता आमी जस्ट पर्सनल थोडे नेमुया तुमगेले तुम्ही बायल संस्कृत टीचर शिक्षकी बाय आता तेने संस्कृत आशिल्ला ना तुमगेले फॅमिलीन तू पारंपरिक नावे ट्रेडिशनल लायफान तू कसले पुरो चेंजेस आयला म्हणून दिसता. मिगेले बायल संस्कृत सिक्कितर आसा 5th क्लास धरून +2 ताई संस्कृत सिक्कितर आसा मिगेले एक पूतू तो 7th क्लासान शिकता ताका सान धर्मूची मिगेल बायलेन भजन आनी संस्कृत श्लोक हे सकडी सिक्कून ताका ते सकडी दिवन संस्कारू चांग संस्कार ताका दिला परिणाम लाय जाला चेगडा वयर येताना कशी परंपरा आशिल्लेची तातूंत भितर हे ट्रेडिशनल परिणाम लायक येता असं जाल्यार आयचे फास्ट मुव्हिंग जगत्य म्हणजे जगत्यान पुरोपटा वग्गी वग्गी जावका तसं लायक जगत्यान तू पारंपरिक मुखावेल पिळगेक दिवका जाल्यार कशी म्हण दिसता तुमगेल्या विशयांत. आमगेले आमची गेले लोकांत पळयतले आमकां कसले क्लास जेव दिनाय म्हळ्यार आमी गडकड सकून हांव सुबपसून सांगिले ते तिशी आमी आयकून ओड जेवचे तिशी नंतर आमगेले एक पेंटीकय तांगेले तांचे समाजान मुखार सोनेनू आत्ता चेडवाक GSB म्हळ्यार कसं जालें
आम्ही खंयची गावां सुकून येयली आम्ही गोवांत कदन पावली नाजाल्यार गोवांत सुकून मंगळुरा कदन पावली आमगेले सरनेम कसले भट्ट म्हळल कोण कामत म्हळल कोण आमकां कितले मठ आस आमगेले स्वामी म्हळल कोण हे सगळी संचोल्डुवाक संडेस जो नाजाल्यार वेकेशन टायमान जो क्लास दिवन तांकां सांज सुकून आमगेले संस्कार सिಕ್ಕುಕ ते सांज धरून आमगेले संस्कार सिಕ್ಕून ते आमगेले एक सर्कलां भितरी असताय आत्ता तिशे एक क्लास जो चड काही दिना म्हणून आम्हाला केला हे देखून मस्त जमनी प्रॉब्लेम्स आमकां आसता फेस करप पडता. सांज दोनूच ते एक दिल म्हणलेला मुखा वयले पिळगेक बय सुलभ जाता आमगेले म्हळ्यार एक समुदाया वयर न्ही तर GS बिजानूची आमगेले संस्कार कसले आमगेले भजन कसले आमगेले स्वामी कसले मुगत मस्त जण मस्त लोग आमचे मध्ये आसा तिश जतन तांकां तांगेले चोडुवाक सांगून दिवं जायना बय बय तवळ ते देखून आमी संचोल्डुवाकाची ಸ್ವಲ್ಪ एक संस्कार दिवचे चांग आसतले वय करेक्ट संस्कार दिवका आणि तांणी ते मुखार सुन व्हरचे एक हें आसुका आतां आमगेले तुमगेले पर्सनल ITI चे तरबेती तुमी दिता आसाची चेडवांक सो तुमकां कुशलताचे वयरी म्हळ्यार कौशल्याचे वयरी तुमी ट्रेनिंग दिता आसा हय. ते कितले आमकां अगत्य आसा म्हूण दिसता कौशल्याचे आनी तुमगेले दोन गॅरेज तुमी चलायसिता आसाची हय. हाका प्रेरण कसले आनी ते तुमी ते कारचे देखून दोन गॅरेज आशिल्ल्यान तुमकां शिकयतना चेडवांक कशी ताजी हेल्प जाता म्हणून दिसता. ते म्हणल्यार ती सेंट्रल गव्हर्नमेंट आले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना म्हणून तिशे एक स्कीम केल्लेले तवळी NSDC नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट काउन्सिल अन्य पळोवंक घेताय एक स्टेटाक तांगेले एक वर्शन आसा आमगेले केरळांत ASAP एडिशनल स्किल एक्विजिशन प्रोग्राम म्हणून तिशें आशिल्ले तातूंत मस्त ब्रांच आसा ऑटोमोबाईल चेल्ला चेडवा जाल्यार ऑटोमोबाईल चेल्ली जाल्यार ब्युटी टेक्निशियन कोर्स एम्ब्रॉयडरी तिशीची आतां ಸ್ವಲ್ಪ विलेज एटमॉस्फियर आशिल्ल्या जाग्यार ॲग्रो मेशिनरी एग्रीकल्चर असल सगळे देश हा तिकी आशिल्ले कोर्स तंतू करता आसता हँडीक्राफ्ट्स बय बय नमनीचे मस्त मस्त कोर्स तेन्ना तिशी म्हाका तिशी एक कंपनी ते गव्हर्नमेंट आतां सुकून एक कंपनी ते चलावणेक तरी तांणी काडचे तिशी म्हाका एक कंपनी अप्रोच केल्लेले ते AST म्हळ्यार एक कोर्स आसा ऑटोमोटिव्ह सर्व्हिस टेक्निशियन 2 and 3 व्हीलर म्हळ्यार एक कोर्स आशिल्लो तवळे ते किशी म्हळ्यार +1 +2 6 चेडवाक वेकेशना वेळार 160 hours ते कोर्स जाता पर इयर पर वर्साक पर इयर न्ही 160 इयर डे आमी पर डे 6 hours काडका अच्छा पर डे 6 hours आमी काणू 160 hours कळला जालें कळला जाल्ले तिशें ते कोर्स आशिल्ले आनी तो 6 hours तूं काडची जाणा आमी की एक दिवस 6 hours थियरी आसता एक दिवस तूं 3 hours थियरी 3 hours प्रॅक्टिकल आमी पळोवन सेट करची 160 hours ते कोर्स जाता तांदूळ तुमी तरबेती दिता इन्स्ट्रक्टर जावन वय वय तंतू म्हळ्यार कौशल विकास योजना देखून एकल्यान काडचे थियरी प्रॅक्टिकल एकल्यान काडचे ऑटोमोबायला विशय मात्र बय बय ते ऑटोमोबाईल जाल्यार तंतूची इंजिन रिपेअर टेक्निशियन म्हणून विंगडा कोर्स आसा हे मागीर ऑटोमोटिव्ह सर्व्हिस टेक्निशियन 2 and 3 व्हीलर म्हणून हे आतां चड काडताय कशें म्हळ्यार 2 व्हीलर म्हणटना तांगेले घरान तुची सन्न सन्न टोळ दवरून आमकां समकर न्हू काडी येता कारां म्हणटना आमकां ते बयरी करता ते ऑर्डर मेशिनरी जावका तशी चड गव्हर्नमेंटीन आतां इम्पॉर्टन्स दिल्लेले 2 and 3 तशें तुमकां ते तुमगेले गॅरेज आशिल्ल्यान चेडवां शिकोवच्या पुराय जाल्ले सुलभ जातकी जाता जाता ते मिगेल गॅरेज आस देखून आवय तंतू फ्री टाइम मेळटना आवय ते न्हू रिपेअर करूं राखता दिशी आतां नवे नवे गाड येता आमकां नवे नवे टेक्नॉलॉजी म्हाका पळोवन शिकूं जाता ते आव शिकता देखून म्हाका ते क्लासान तुच्यून चेडवाक बारी शांग जावन म्हाका एक्सप्लेन करूं जाता अनुभव लायक जाताची जाता. लायक विशय आतां महामाया देवस्थानाचे समिती मेंबर जावन हय. तुमकां कसं पुराय चॅलेंजेस आसताचे चॅलेंजेस म्हळ्यार आमकां मेन चॅलेंज कसं म्हळ्यार जण आतां आमकां जण कमी आसतना आमकां उत्सव चलयतना ಸ್ವಲ್ಪ बाद जाता म्हळ्यार हे पल्लंगी धरूक नलकी धरूक हाका सगळी जण जावका
विंगड आमकां काय करू जाय जनाले ह्या विषय जाल्यार आमकां कसले कितें ते जण जावका वय, जगान वोट जण करता जावका वय हेच्यात आमगेलें चॅलेंज आसा म्हळ्यार ही जणान 100 घर आसत जाल्यार ही 100 घरकडचे जणान येवका म्हणून आमकां सांगू जायना वय ते तांकां दिसता न्हू येवका जाल्यात कित्याक एक मनशाक मनान हांव देवस्थानान तूं कितशी जाल्यार येतलो म्हणून मनांत दिसलें जाल्यार तो थंय पावंक येता वय आनी तशी जणाक थंय प्रेसिडेंट आसा सेक्रेटरी आसा ट्रस्टी आसा तांणी पळोवन कितशी मॅनेज करतली म्हूण लेकल्यार मागीर तांणी तिशी येवूं जाय दिसता कडेन जणां ಸ್ವಲ್ಪ कमी पाव जावका जनाने ते विचार तांकां वय ಸ್ವಲ್ಪ बाद जाता वय आता तुमगेल संशोधना विशयार सांगितले जाल्यार तुमकां तांणी हें वलसे कशे येयले आमचे गेले आमी JSB जनाले आनी विंगड कसले तांचो पळयलेलो आसा की तुमी तांतू गोत्र तशें पुरे वय वय तांतू कसा पळयत म्हळ्यार आतां हांव आतां जिका तरी सिक्तर आसा म्हळ्यार आमची गेलां तूं कितले गोत्र आसा कितले कुलदेवस्थान आसा ते खंयच्या बेसिकार नुसार नेम येयले नाल्यार एक गोत्र विंगड कुलदेवस्थान निश्चित कडेन येतर आसा ते खंयचे बेसार तिशे येयले त्याच कडेन हांव आतां ताजे खातीर स्टडी करता चक्कस बुक्स आनी आसता तुमकां स्टडी करून तांतू सकळे बुक्स आसा फुडें बरयल्ले मागीर एक पटेन सकळे बत्ताना ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ मनान करचें करेक्ट करेक्ट आता तुमगेला कुटुंबा विषय पळोवका व्यवसाय पळोवका शिकोवची पळोवका चेडवांक प्लस संशोधना खातीर तुमी करता हें पुरे तुमी कशी निर्वहण करताची कशी समन्वय कोण घेताची आतां प्राधान्य संशोधनाक आतां चड दिता म्हळ्यार चड वेळा तंतू आसता म्हळ्यार म्हाका एक बूक बरोवका मिगेल गांवाक व्हेरी गुड GSB सेटलमेंट ऑफ कॅननूर म्हळ्यार बुक बरोवका म्हण आसता ते बुक काण वज्जिल्ले आमचे गेलाक A to Z कण्णूरचे कंप्लीट कल्तले खंयचे कालगदिली GSB लोगू खंयचे गांवां साकून हांगेन रबली हांगेले देवस्थानाचे उच्चाय कस कस आसता आनी हांगा कितले आमचे गेले लोक आसता ते सकडी तंतू ते बुकांतू येवका तुमगेल संशोधना वैरी तुमी आनी तेची प्रकाशित बुकां करता आमगेले देवस्थानांतू मंचे भजन आसा ते विंगड खंयचे देवस्थान म्हणाय आमगेले देवस्थानांतू मंचे भजन आसा ते जोवनात काही मेळचे ना ते बुकांतू एक प्रिंट करका आमगेले देवाले देवीले किशी कण्णूराक येयली ताजे खातीर सकडी जावन आशिल्ले तंतू तंतूच आमगेले गोत्र वय वय आमगेले GSB कम्युनिटी गोत्र खंयचे ते किशी खंयचे बेसारी येता ते सकट ताजे खातीर सरनेम्स मठ आमगेले चारी मठाचे गुरु परंपरा सकडी इन्क्लूड जावन आशिल्ले बुक कोरका म्हणून तुमगेल मन आसा मनांत आसा देव खंडीत तशी चलासून दिता तुमकां तशी तुमगेला रे भटमाम तुमगेला विषय उरलो न्हू भारी संतोष जाले तुमगेल देवस्थाना विशयाचे पुराय आनी एक विषय कसो म्हळ्यार कौशल्याभिवृद्धींतू तुमी भाग घेता आसताची हें दिता आसताची तरणाट्यांक कौशल्याचे कसले अगत्य आसा स्किल कसले जावका म्हळ्यार एक सांग दिता किल्ले कसला जावका म्हळ्यार ताजे निमित्त गुण म्हळ्यार आमकाची ओण आमकां ओण जावन आशिल्ले हे स्किल्ले जावन आशिल्ले कसले सूर कयले आतां ऑटोमोबायल जाली एक वर्कशॉप तांकांची तांगेले लोकॅलिटीन तूं जाग घेवन एक वर्कशॉप रन कयलेत विंगड खंयचेची कंबिनी वचूंक म्हणजे विंगड खंयचे अंडर वचूंक म्हूण ना तांकां ओण आमगेले गांवां राबून आमगेल्या गांवांत राबून म्हळ्यार ऑटोमोबायल काडटा जाल्यार डे बाय डे गाडी चण 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 येता ऊन जायना चण 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 येता आसा वय थोडी बारी लायक फील्ड आतां म्हळ्यार आतां गाडी नसली कोणाकय वच्चा जायना एक कड 2-3 गाडी आसात देखून गाडी सामका रोका ताजे भितर स्किल दोन शिकलो म्हण जाल्यार गाडी मात न्ही आतां एक चेल्ली चेडूं जाल्यार एम्ब्रॉयडरी स्टिचिंग हे सकट तांणी कौशल्य योजनांतूं तांणी ट्रेनिंग दिता ते कडल्यार ते चेल्ली चेडूआक गडकडा मशीन घेवन स्टिच करचे काही असल सकडी कर न्हू ओण पय्यारी आमगेले पय्यार आमकां राबूंक आशिल्ले इल्ले आतां तंतू सुकून मेळटा वय खंडीत खंडीत खुशी जाली गणेश भटमाम तुमगेला उरलो न्हू आनी तुमी कण्णानुरा सुकून हांगा येवन तुमगेले वेळ काणू तितले बिझी शेड्यूल आसता की तुमी येवन आमगे लागीं उलयले आसाची तुमकां मस्त धन्यवाद तुमगेले व्यवसाय तुमगेले काम आनी ताजे वटूची संशोधन हे एक सक्कर पशे व्हड
त्यामुळे तुम्ही ते करताचे मुखावेल पिळगेक त्या विषया दिव का म्हणलेक मनान करता असाची देव तुमका पूरा चंदा इरता तशी करो म्हणून आम्ही विश्व कोंकणी सुकून तुमका इच्छे करता शुभेच्छा करता विशेषी विश्व कोंकणी सुकून मक्का हांगा एक इंटरव्यू का येवन उल्लूचे आशिल्ले अवकाश मेळ्ळेले आसता ते ताजे खातीर हांव हे विश्व कोंकणीचे मातशी कोण आसा कडी वर्क करता तांकां सगळी गेल्याक धन्यवाद हांव सांगता. नमस्कार. नमस्कार. आता वीक्षकांकय तुम्ही इतलो वेळ आमगेलो तो बैसून चंदुकनु कण्णूरचे एक काणी ऐकलेली असाची सो तुमकांय धन्यवाद आणि मुखारसुनी आम्ही याला विंगड विंगड नमुन्या व्हिडिओज पळयाची म्हणताची आम्ही हांगा मुक्ताय करताची. नमस्कार. देव सगळ्यांक बर करो.